टू न्यू ब्लॉग. कशा आहात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, एकदम मस्त मजेत असे. आम्ही बी बरी असा एकदम मस्त अशी. तर आज असा ब्रेस्ता थर्सडे आहे आणि आम्ही आता सांजे वता काणकोण म्हटल्यार तसे प्रॉपरली काणकोण अशी म्हणूनच ना आम्ही वयता गोवा बघायला. भायली सामके हे चालू आसा किरपप. सो आम्ही वता काणकोण गोवा बघायला. तुमकां तर खबरच आसा, मंथ स्टार्ट जालो म्हणटकीर एक थोड्या दिसा 5-6 दिसान गोवा बघायला एक आमची विजीट आसताच. मंथली ग्रॉसरी जी आसा पळय ना ती घेवपा खातीर. सो खूब दीस जाले अशें करून हे म्हणत आशिल्लें एका वचपाक जाय म्हणून. मागीर हो आयज या म्हणपाक लागलो, दनपार रांदता म्हणपाक लागलो या म्हणून. हाय म्हण मरे. सो हो म्हणपाक लागलो या अशें म्हणून. सो दनपारां जेवली बिवली आणि बाय न्हिदलेले म्हणून मातशें वेट केलें. एक्चुअली अशें चिंतलेलें 3-3:15 म्हटल्यार या म्हणून. 3:30 बघायदार ओपन जाता न्ही, पार्किंग बी बरें मेळटा तेन्ना आनी गर्दी बी आसना. सो हांव मोस्टली ट्राय करता त्याच टायमार वचपाचें, बट बाय न्हिदलेलें. आतां आमचेर कांय डिपेंड ना, आमी कसो टायम सेट करता तो तेजेर डिपेंड. सो ते न्हिदलेलें म्हणून म्हटलें हांगाय बी रावल्या थंय बी रावल्या मरे. सो म्हणून म्हटलें ते उठ्ठगीर या अशें म्हणून. ते उठले जाल्यार टेडा उठना जालो. हो बाय न्हिदलो आनी आपूण बी सुसेगाद न्हिदलो. अर्दवर सुमार न्हिदनी म्हणून हांव उगी रावलें. अर्दवर जातकीर मागीर उठयलें हेकाय. दनपारचें आमी अशें मोस्टली न्हिदना. आमी न्हिदपाक वता बीन अशें करून दिना बिना तेन्ना तें उठता, तेजें न्हिदून जाता तेन्ना अशें. आनी मागीर ते 5 बी न्हिदता, आमी खंय तेन्ना न्हिदता. सो आतां वचपाक भायर सरलें. आतां जालो टायम 4:15 जावन गेली, 4:20 जाली. आतां पळयता पार्किंग बी कशें कितें मेळटा आनी गर्दी बी ना जाल्यार पुरो म्हणटा. सो पळोवया, पळयता कशें शूट करपाक जाता तशें शूट करता आनी बेगीन सामान घेता आनी येता. बायक घेवन भोंवपाक एक मनीस, बॅगा घेवन भोंवपाक एक मनीस. ओके, सो चलो मेळटा मागीर तुमकां थोड्या टायमान. पावसान गेला काळोख. आतां सकाळच्या म्हळ्यार पावस नाशिल्लो इतलो वेळ. आतां आमी भायर सरले तेन्ना बी वत आशिल्लें सारकें कडक कशें. आयज दिसभर पावस ना, 1-2 तास कितें मातशें पडून गेलो. आतां दिसभर ना न्ही रे आयज पावस. वत बी बरें आसा आयज. सो आतां पावसान केला काळोख. आतां आमी म्हणटा सामान म्हळ्यार गाडयेंतल्यान देंवन वता आनी सामान घेवन येता. तेन्ना जरी पावस पडना जाल्यार पुरो भिजता न्ही मागीर सगळें सामान बी आमी बीन तेका लागून. ओके, सो चलो मेळटा मागीर थोड्या टायमान. बायक येता न्हीद गो, आतां उठून येयलें तें. हय खंय सांगता म्हाका बघायदार बंद खंय ना न्ही म्हणून आसा. पार्किंग ना पळय आसा. एक बाबा पार्किंग मेळ्ळें आमकां. थंय बीन एक आसा दिसता एक्स्ट्रा फुडें. बायक्स आसा हांगा. पार्किंग अशी गॅप अशें दिसता. हे म्हणून लोक पळय फुडें अशी गाडी लावपाक जागा आसा स्टील हांगा भायल्यान लायल्या आनी गेल्या. आमी खंय पार्क करप लागत आनी लोकां गाडया. सो पावली आमी गोवा बघायतरान. ते व्हडले पॅकेट आमी त्या दिसा व्हेल्ले पळय ते हांगा ना मरे. हे ना, हे नाका, हे ते नॉर्मल खजूर. हे पळय अशें जाय खजूर, बट ते व्हडले पॅकेट हे इल्लेशे पावनात. एक पुरो रुची गाईड न्ही, एक पुरो न्ही. आसा खजूर तशें आसा, सामकें ना अशें. बरें ना. दुसरें कसलें ट्रायला पळोवपा लागून. सॉलीड गरमी जाता न्ही हांगा. चल करेला ज्यूस बी मरे. ना हे ना, लायटर ना. सगळे सुरी आनी पिलरूच आसा.
ते गोवा बी ना 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 ते सायडीन ना नायफ सामके बरे बरे आसा. आमगेली सामकी शॉपिंग मस्त चल्ल्या डॅडा आमगे थंय गाडयेक पावयले गाडयेक बॅटरी आनी कितें कितें घेता बरें शानी. हेड एंड शोल्डर घेवं रे काय ट्रेसेमे जाय तुका अपय 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 हांगा 2 in 1 कितें कंडिशनर काय शॅम्पू तो शॅम्पू प्लस कंडिशनर नाका बाय हांगासर बी सावार काडूंक लागले. ताका भूक लागला. ओडना बाबा मोबायल ओडना. जालें सामान घेतलें सगळें. घाम पळय कितले येयलो तो इतलें स्वेटींग जालें आनी म्हाका भितर खबर ना म्हाकाच जाता काय सगळ्यांक जाता. भरपूर गरमी वयर गेले तेन्ना सामकी गरमी कशेंच जायना. गर्दी ना तितली बट गरमेक लागून हांवें बेगीन सामान घेतलें. हाका म्हणल्यार बेगीन घेवया अशें म्हणून सगळें सामान जें आसा तें. आनी बाय हेपेत हांगासर त्या दिसा डॉक्टरा कडेन गेल्ले न्ही ते डॉक्टरान ताका हाती मुवमेंटा खातीर लॉलीपॉप दिल्ले. सो ते गाडयेन तशेंच आशिल्लें तें आतां दिसलें ताका आनी मागपा लागलें. खायना आमी ताका सोलून बी दिना अशेंच बेश्टेच हाती घेवन हें करता 2 मिनटान मागीर सोटून उडयतलें. मातशें उगी बसनी म्हणून हें केलां. तर हे पळय हांगासर सामान जें आसा पळय तें हाडलां. आनी तांदूळ जे आसा पळय ते विसरून येयल्ली. घेवकूच नाशिल्ले तांदूळ. मागीर हाका आत्तां याद जालें हाका म्हटलें मातशें घेवन यो अशें म्हणून. सो एकूच न्ही तांदळाचें बॅग तो रोखडो बील मारून येतलो. गर्दी बी ना लायन बी कांय ना बिलिंगां. बाबा उडयनाका सकयल पडटलें चिकोल लागता मागीर. सो हो पळय येवपा लागलो. आनी सामान म्हणल्यार आमगेलें कितें जाता जाणा कड्डण आमकां चड लागना. भाजी फ्रुट्स तेच चड लागता तेजेच चड हें जाता आमगेलें. बाकीची ग्रॉसरी अशी हें चड लागना. सो पळय येवपा लागला. दाखयता तुमकां. आमी गाडयान बसलेली गाडी बी काडलेली भायर. तितल्यांक मागीर याद जाली हाडपाक गेलो तो. पळय येवपा लागला. तेवटेन फाटल्यान दवर मरे. सो आमी न्ही अशें करून 5-5 किल्लाची तांदळाची बॅगां जी आसा पळय ती घेता फोडपाक बऱ्याक पडटा म्हणून. सो 5-5 किल्लाची घेतल्यार बरें जाता. आतां सद्याक म्हाजे कडेन 2 आसा स्टॉकांक म्हणून म्हटलें हाका एकूच हाड म्हणना जाल्यार आमी एक्चुली 2 व्हरता. 10 किलो तांदूळ अशें व्हरता. पावता अशें ना चड लागना आमकां. हें जाता उरता आमगेलें 10 किलो बी आमकां म्हयन्याक लागना कमी लागता. सो कोण बडो उदोवच्यान रावला पळय हांगासर गाडी घालपा लागून पार्किंगाक. सो आयज तितली गर्दी ना न्ही. आमगे रोखडें जालें सामान घेवन रे. फक्त सामान काडलां आनी हांव सकयल येता म्हटल्यार हेणें बील करपा लागलो. दोगांय अशी वयर गेल्ली येता म्हणल्यार सकयल बील करपा लागलो. या न्ही घरा कितें काम आसा याद कर. मार्केटांक बी आयज गर्दी ना कांय ना लोक आसतले रे. कांय ना म्हणल्यार आयज गर्दी कोण ना अशी. फाल्यां शेनवार न्ही फाल्यां सॅटर्डे मार्केट लागता. ओके सो चलो आतां डायरेक्टली घरा वचपाचें आनी कांय ना काम. बागायतदारान न्ही बाबू उडयनाका पडलें सकयल ना. लॉलीपॉप दिल्ली ताका हातीक. खायना ते बेश्टे ते फाटल्यान दाणीच हें करता दे तो. सो कितें म्हणटा निरपणच आशिल्ले बागायतदारान जे आसा पळय न्हू ते बरे आशिल्ले अशे मोटे बी ना बट तन्ने अशे म्हाका तन्ने दिसले. ते कांटो जो आसा पळय तो फुटत नाशिल्लो अजून प्लेन आशिल्ले सारके. ताका मातसो कांटो तरी फुटपाक जाय न्ही. भरपूर आशिल्ले. लोक पळोवन दवरता पळय उडयले पळोवन दवरिता अशें म्हणल्यार आनी हांवें बी अशें करून हात लावन पळयलो तन्ने ते म्हटल्यार दवरलो. दीक बी आशिल्लो आयजच काडून हाडले आसतले ते. आसूं म्हटलें हो म्हणटालो म्हाका एक घेताले घे अशें म्हणून. बेश्टो घेवन आनी कितें तन्ने ते बरें लागना न्ही अशें. आनी ते रोखडे पिड्यार बीन जाता. ते आतां व्हेले न्ही फाल्यां म्हळ्यार करूं जाय. फाल्यां आमचो शुक्रार नॉन व्हेज. परत शेनवाराक म्हळ्यार ते भावपा लागता मागीर तन्ने आसता न्ही ते ताका लागून. ओके सो चलो आतां वता आमी घरा मेळटा मागीर. हेका पळय लॉलीपॉप जे आसा पळय न्हू ते शेवटून मारला आनी आतां ते अशें उसता ते पडला न्ही सकयल ताका लागून. आतां उडोवपाचें ते भायर सकयल पडले ते आतां. सो आयली आमी घरा पावली. आतां न्ही च्या करता. बॅग जड आसा.
हे पळय हांगासर हें हाडलां, दूद हाडलां. सो च्या जी आसा पळय ती पयली करून घेता. आनी हांवें लस्सी हाडलेली, बेश्टी पोवया म्हणून. सो फ्रिजान दवरिता पयली आनी दूद तापयता आनी च्या करून घेता. आनी मागीर सगळें सामान बी जें आसा जें कितें आसा पळय न्हू तें मागीर काडून दवरिता. हेकाच लागून की एकदां जर सामान बी सगळें काडून दवरुपाक गेलें न्ही मागीर च्या जी आसा पळय ती पिवपाक लेट जाता, मागीर टायम जाता बेश्टोच. सो ताका लागून पयली च्या करता आनी हें करता. आमी न्ही एक्चुली आरोग्या दूद हाडटाले, ना जाल्यार हें हाडटालीं, कितें म्हणटा तें अमुलाचें, बट आयज म्हाका मेळूना. सो हांवें गोवा डेअरी घेतली. फर्स्ट टायम हाडलां गोवा डेअरीचें दूद जें आसा पळय न्हू तें. केन्ना अशें वापरना गोवा डेअरी. आरोग्या ना जाल्यार हें अमुलाचें वापरता. ओके, सो च्या करून घेता पयली, मागीर दाखयता तुमकां कितें हाडलां तें. दूद पयलीं तापोवंक दवरिता आनी मागीर दाखयता. सो तुमचे कडेन उलयता च्या बीन जातली म्हाजी. हे हांगासर एक सायडीन दूद दवरलां तापोवपाक आनी एक सायडीच्यान च्या जी आसा पळय न्हू ती करपाक दवरल्या. हांव न्ही अशीच मोस्टली च्या जी आसा पळय ती करता. म्हणल्यार दूद जें आसा पळय न्हू तितूनच सगळें च्या पावडर आनी हें घालून मातशें इल्लेशें उदक घालता. म्हणल्यार आतां 2 पेले जर च्या करपाचें आसा न्ही 1.5 पेलो दूद आनी अर्दो पेलो उदक अशेंच घालून न्ही हांव च्या करता. सो हांव पयलीं पिनाशिल्लें, तुमकां खूब जाणांक खबर आसतलें, म्हाजे पयलींचे व्ह्युअर्स आसा तांकां. हांव पिता ती आतां अशी पिता. ओके, हें हांगासर सामान हाडलां. हें पळयात थोडें सामान. रुची गोल्ड हाडलां. हेका देवाक वातीक आमी रुची गोल्ड वापरता तें तेल हाडलां. आनी मार्केटान न्ही खजूर येवपाक लागले आमगेर ह्या दिसा. फकत खजूर. हे मनशाचें तोंड पळयात. हे जिते खजूर जे आसता पळय न्हू तेगे सामकें फेवरेट. खंय मार्केटान खंय मेळटा थंयच्यान हाडटा. थोडे दीस जालना खजूर. हांव 1, 2, 3, 4 अशें खाल्यार. हांव हो खाता, ताका आवडटा. समतीस 2 पॅकेट्स जी आसा पळय न्हू ती हाडल्या. ही पळयात हांगासर खजूर जे आसा पळय न्हू तें. थोडीशी भाजी हाडल्या, बीट हाडल्या 2 हाडल्या. मोठे आसा बीट, बारीक असल्यार बऱ्या पडटा. जिती मिरसांग, मागीर ही चिटकी मिटकी. फ्लावर मेळ्ळो म्हाका, पळय बरो आसा फ्रेश. कितले रुपया ते बी पळोवना, काडलो हांवें समकोच. टमाट, बटाट, कांदे, काकडी, गाजर हाडलां. आनी न्यू हांवें न्ही हँडवॉश हाडलां यार्डलेचे ट्राय करपाक. बाय 1 गेट 1 ऑफर आशिल्ली. सो पळोवया म्हटलें लॅव्हेंडर. एक्चुली हांव न्ही विशालांतल्यान हाडटा तें म्हाका बरें दिसता. आनी मागीर तें सोंपलें आनी विशालान वचपाचें जेन्ना आसना पळय आमचो प्लॅन तेन्ना मागीर अशें करून हांव न्यू कितें ट्राय करता. आनी हांगासर हें बाकीचें सगळें जे चटर पटर सामान आसा पळय न्हू तेंच. ग्रॉसरी चड आसना आमची. खादाडो आनी फ्रुट्स आनी भाजी तेंच आसता. तसलेंच चड अशें. हें पळय हांगासर फेर हें खूब टायम जालो, म्हटल्यार ऑलमोस्ट म्हाका दिसता न्ही 1-2-3 म्हयने जाले हांव न्ही हें लिक्वीड जें आसा पळय तें यूज करता गोदरेजाचें. 99 रुपीसांक हें पॅकेट कितलें आसता जाणा, 900 ml दिसता. ओके वेट हां पळयता. 950 ml हें पळयात हांगासर आनी 99 रुपीसांक. आमी न्ही पयलीं सर्फ एक्सेलाचें लिक्वीड यूज करतालीं टॉप लोडाचें. बट तुमकां सांगता हें इतलें बरें येता जाणा. एक दीस न्ही म्हाका तें मेळूना सर्फ एक्सेल म्हणून हांवें हें बेश्टें पळोवपा म्हणून हाडलेलें. म्हाका खूब आवडलें. आतां 2-3 म्हयने जाल्यार हांव हेंच यूज करतां कपड्यांक. बरें येता सारकें, सवाय जावन सुद्दां. सो आतां हांव तेंच हाडटा. आनी हें बाकीचें सगळें सामान जें आसा पळय टी पावडर, बिस्कीट आनी कितें कितें जें रेगुलर सामान आसता पळय आमचें तेंच. आनी वयर तुमकां खावपाचें सामान दिसतलें चडशें, कित्याक बाकीचे चणे रवो बिवो सगळें भितर आसा पोंदा ताका लागून. आनी हें सगळें अशें भाजयेचेंच आसा. कांदे, टमाट, बटाट. टमाट पोंदा पडला दिसता म्हाका हांगासर. लिंबू तेंच सगळें आसा. टमाट मातशें कच्चे अशें आसलेले तशेंच हाडलां हांवें. सो हें इतलें सगळें सामान जें आसा पळय न्हू तें हाडलां. आनी चायेक न्ही आमी कांदा भजी हाडल्या. गरम गरम आसा, हेणें थंय उबें रावन करून घेतल्या हांव. सो प्लेटीन काडून घेता आनी च्या पयलीं पिता आनी मागीर सामान जें आसा पळय न्हू तें दवरून घेता. सो दूद तापोवना, च्या जावपाक येयली. सो बारीक गॅसार दवरून न्ही शिजोवपाची बरी जाता. सो दाखयता तुमकां कांदा भजी. हेजेरच तुमकां कळ्ळें आसतलें कितलें गरम गरम आशिल्लें. सो उबें रावन काडून घेवन येयलें. 10-15 मिनटां वेट केला आमी. सो हे पळयात कांदा भजी रासभर हाडल्या. 3 प्लेट खंय कांदा भजी. 2 मनशां आनी 3 प्लेट कांदा भजी जी आसा पळय ती. आनी हे एक्स्ट्राचे तिणें दिल्या खंय.
गोल भजी म्हटलं तेच मैसूर भजी जी असता पळय न्हू ती 5 रुपया उरताले का मागीर तिणें हे 3 भजी दिली खंय तेजी भजी म्हणल्यार मैसूर भजी ओके आनी ही कांदा भजी हाडल्या आयज आमगे जेवप ना हय रे आयज जेवप ना भायर हाडटा तेका पोटाक लागल्या भूक सारकी हेका म्हणल्यार तेका खावय पळयात असं लायट ना आमकां आनी पळयात पर पर लायट आसा तुमी बी बेजारता आसतली आयकून लायट ना म्हणून इन्वर्टर चलता रे बट बेजार येता न्ही अशें करून ही डीम लायट पेट्टा 1 पेट्टा 2 पेटना असले लायट्यो हय रे तें जालेंच बेजार येता लायट ना जातकीर बाय बसला आपल्या कितें दिता का म्हणून दूध बी तापलें म्हाजें च्या बी जाली चलो आमी च्या पिता मागीर हांव तेच्या नंतर सामान जें आसा पळय न्हू ते सगळे जाग्याचे जाग्यार काडून दवरिता आनी ते सगळे मागीर जे कितें कंटेनर खाली जाल्यार ते भरपाक जाय आनी ते सगळे करपाक जाय तो वावर तुमकां खबर आसा एकदां सामान हाडलें ग्रोसरी म्हणटा कितें वावर पडटा तो सगळो करून घेता आनी मेळटा तुमकां अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका नवे आसा चॅनलाचेर चॅनल बी सबस्क्रायब करात चलात मेळया तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय हांव रिवर्सान वयता नाल्यार तोंडार काळोख येता न्ही बाय म्हणटा रे तुका हेका येता न्हिदेत रे च्या दित राव हांवच काडपा लागलो ओके सो चलो सी यू टुमोरो